फियर एंड एन्झायटी सगळ्यांच्या भितर एक भंय कसो जालेलो. कितें जालेलें, कोम्युनिदाद एक एप्लिकेशन घातलें कन्सेंटाक लागून, तर ते थोडे कडेन पेंडींग आसा, थोड्यांक कन्सेंट दिवना आनी मागीर ते दिना जाल्यार एडमिनिस्ट्रेटरा कडेन अपील करपाचें आसता आनी ती मेळना तितले पर्यंत ती एप्लिकेशन घालपाक मेळना. सो अजून कितलीशींच एप्लिकेशनां एडमिनिस्ट्रेटर म्हापशा जो आसा तेजे कडेन पेंडींग आसा, मोर दॅन 100 एप्लिकेशन. सो तेच म्हाका दिसता क्लियर करपाक लागून तुका 1 म्हयनो लागतलो आनी एडिशनल. सो इट वॉज नॉट पॉसिबल 3rd एप्रील ते कितलेशेच जाणां भायर पडपाचे. सो खुबशे लोक म्हाजे कडेन पावले, तांकां एक भंय आशिल्लो की आमी ह्या स्किमीच्या भायर पडात काय म्हणून. ताका लागून 0 वराचेर एक इम्पॉर्टंट इशू जो आसा हांवें रेज केलेलो आनी CM सर वॉज कायंड इनफ की ती तेंच्यांनी ऑलरेडी फायल मूव केल्या आनी फुडल्या 1 वर्सा फुडें ती एक्सटेंड करपाचें अशें तेंच्यांनी सांगलें. सो एक्सटेंड केलो जाल्यार आमच्या जे गरीब भाव जे इश्यूज सगळे पेंडींग आसा, जे एप्लिकेशन सगळी पेंडींग आसा ती कंप्लीट करपाक तांकां फायदो जाता. पूण केदार बाब, आतां कांय जायत्या जाग्यांचेर असो इशू जाल्लो आसा की कोम्युनिदाद बीन लँड आसा थंयसर NOC मेळना लोकांक. सो तेंच्यांनी कितें करपाचें? तेन्ना NOC दिनान तांकां तेन्ना ते अपील करून एडमिनिस्ट्रेटरा कडेन वचपाचें आसता आनी एडमिनिस्ट्रेटर 15 दिसा भितर ताका हें दिता, ऑर्डर दिता. सो ती अपिलाक म्हणजे कोम्युनिदाद जेन्ना दिना आनी ते अपिलाक जर गेल्यार 15 दीस पयलीं तांकां रावपाक जाय, म्हणजे विदीन 15 डेज कॅन गीव. सो अशी 100च्या वयर एप्लिकेशनां म्हापशाच पेंडींग आसा, म्हणजे पुराय गोंयान कितली पेंडींग आसा इमॅजीन करूंक शकता. सो ताकाच लागून आमी रिक्वेस्ट केलेली की एक्सटेंड करची डेट म्हणून. सालिगांव पळयत जाल्यार कितले आसा अशी एप्लिकेशनां तुमच्या मतदारसंघात? म्हाजे तितून एक एटलिस्ट 200 कितें आसतली, 200 250 आसता. सो तांकां कितें हर्डल्स बा फेस जाल्यार यू हॅव हँडल इट वेरी वेल. No, hurdle is the same thing what I mentioned just now. सगळ्यांचे म्हणजे एक जर करतलो जाल्यार रेजिडेंट सर्टिफिकेट जाय पडटा, कन्सेंट फ्रॉम कोम्युनिदाद जाय पडटा, प्रूफ जाय पडटा तांकां की म्हणजे घर तेंचे 2016 पयलीं आसत. हे सगळे जमा करपाक लागून एड्युकेटेड कोण घरान भुरगो आसा ते बेगीन जाता. जर ना कोण अनएड्युकेटेड म्हणजे फॅमिली तितले नॉलेज ना जाल्यार सगळे तांकां एकठांय करपाक लेट जाताले आनी ते सगळे करून मागीर तांच्यांनी NAVचे सिग्नेचर घेवची पडटा जावं खंयच्या ऑफिसराची सायन घेवची पडटा. ते सगळे प्रोसिजराक टायम लागलेलो आनी ते आतां 3rd एप्रील म्हणजे आतां एसेंब्ली जातकूच रोखडेच येवपाची आशिल्ली. सो ताका लागून रिक्वेस्ट केली आनी ती रिक्वेस्टार आमच्या मान्य. प्रोसिजर जो आसा हो आसा पळय फॉर्म फिल करपाचो आनी कंप्लीट प्रोसिजर आसा हो मातसो टफ आसा अशें दिसता तुमकां? टफ म्हणूंक जायना आमी, पूण सिंपल सगळे कितें डॉक्युमेंट्स आसा ते आसा. म्हणजे 2016 पयलीं तें घर आसपाक जाय, कोम्युनिदादाचें कन्सेंट आसपाक जाय आनी रेजिडन्स आसपाक जाय तो आमचो. सो ताका लागून हे सिंपल आसा, म्हणजे डॉक्युमेंटेशन सिंपल आसा. ओके, काल ते सिलिंडराचो विशय जालो, ते मिटिंगूय जाली, मागीर तुमी आतां फुडें कितें जालां तेचेर? अजून ते चालू आसात आनी ऑनरेबल मिनिस्टरान आयजूच फ्लोरार सांगलेलें आसा चीफ मिनिस्टरान की LPG डॉमेस्टीक जे सिलिंडर आसा तितून आमकां त्रास जावचो ना म्हणून. पूण म्हाका दिसता हो मेन इशू जो आसा हो सेंट्रल गव्हर्मेंटाचो, जे ते इम्पोर्ट जितले बेगीन करूंक जाता. आतांच आमी लेटस्ट इंटरनॅशनल न्यूज पळयल्या की इरान इंडियन शिप्स अलाव केल्या, आयज सुद्दां 2 शिप्स तांच्यांनी अलाव केल्या. सो म्हाका दिसता जर आमच्या इंडियेक सीड इम्पोर्ट आमी जे करतात हे जर सुरळीतपणान सुटावो जाता जाल्यार आमकां त्रास म्हणजे कांय हें जावपाची गरज ना, त्रास आमकां जावचो ना. सो होपफुली वील स्टे पॉझिटीव आनी आमकां इम्पोर्ट जो आसा गॅस आनी क्रूड ऑयल आमी म्हणटात दोनी आमचे कडेन पावल्यार पुरो अशें आमी मागया. थँक्यू. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.